नमस्कार आणि येवकार तुमकां एक खाशेले कार्यावळ आयज हांव आसा कुमारजुवा मतदारसंघान आणि जेन्ना मतदारसंघ म्हणटा किंवा खंयचोय आमदार म्हणटा MLA म्हणटा किंवा इच्छुक कॅन्डिडेट म्हणटा तेन्ना एक गोष्ट आसता की ताका ताजी मतदारसंघ जे आसा ते बऱ्या तरेन खबर आसपाक जाय, एक कनेक्शन आसपाक जाय, एक इमोशन्स आसपाक जाय आणि लोकांचे प्रॉब्लम्स समजून घेवपाक जाय। तेन्ना एक म्हाका दिसता खंय तरी उदरगतीची वाटचाल जी आसा पळय ती आपुणूच सुरवात जावपाक शकता। आयज हांगासर अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, एक युवा नेते आसा जांकां जी हांगासरली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मतदारसंघ आसा कुमारजुवा तो एक बऱ्या तरेन कनेक्ट आसा। तांकां बारीक बारीक गोश्टी खबर आसा अशें म्हणटात आणि तांच्यांनी ह्यान पयलीं सुद्दां हांगासर काम केल्लें आसा। अशे एक व्यक्ती जे आयज फुडल्या इलेक्शनाक आमकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून दिश्टी पडटले ते म्हळ्यार समील वळवयकर आमच्या बरोबर आसा। सर नमस्कार आणि येवकार सगळ्यान पयलीं। एक गोष्ट हांव सुरवात करता की सगळ्यान पयलीं तुमकां वाडदिसाची हुनुनीत परबी सर, प्रुडंटा वतीन तशेंच गोंयच्या लोकां वतीन। सुरवात करता आसतना मातसो हिस्ट्रीन वयता कारण तुमी एक मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान वयर सरलेले मनीस आसा जेंच्यांनी कामूय पळयलां, पॉलिटिक्सूय आतां ह्यान पयलीं पळयल्लें आसा आणि फर्स्ट टायम आतां एज अ कॅन्डिडेट आमकां दिश्टी पडटले। पूण सुरवातेक तुमचें स्कुलींग बीन हांगासरूच जाल्लें? म्हणजे हांव स्थानीक ह्या मतदारसंघान रावता आणि तशें म्हणजे स्कुलींग पणजे पिपल्स हायस्कूल ह्या स्कुलान म्हजें स्कुलींग जालें 10th पर्यंत आणि ताच्या नंतर म्हजें धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स हातून हांवें BSc केली, बॅचलर ऑफ सायन्स इन केमिस्ट्री। म्हणजे 15वी पर्यंत म्हजें शिक्षण थंय जालें। सो स्कुलींग म्हणजे पिपल्स हायस्कूलान, ताच्या नंतर धेंपे कॉलेजीन। कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स कॉलेजीन म्हणटा? कारण कॉलेजीन एकदां अशें जाता की लिडरशीप क्वॉलिटी जी आसा न्ही ती कॉलेजींतल्यान दिश्टी पडटा। सो तुमच्या कॉलेजीन कशें आशिल्लें? आता त्या वेळार आमी तशें पळोवंक गेल्यार स्कुलान सुद्दां आमी क्लास मॉनिटर म्हण आसताले। हय, आमी शिकताले त्या वेळार, अजुनूय आसा तो पद्दत। तर त्या वेळार हांवें 2-3 हाका जे आमचे क्लासी आसता म्हणजे 7th आनी 8th आनी 9th हाका 3 कन्सिस्टंट क्लासीक हांव क्लास मॉनिटर आसलो। आनी ताच्या नंतर मागीर कॉलेजीक पावल्या नंतर आमकां खबर आसा की कॉलेजीन सुद्दां तें एक CR म्हण आसता, क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह, मागीर GS म्हण आसता। त्या GS कावन्सिलान सुद्दां हांव एक कावन्सील मेंबर आसलो कॉलेजीन। सो पयलीं पासून एक खंय तरी कॉलेजींच्यान जावं स्कुलांच्यान सुद्दां ती कनेक्टिविटी वीथ द पीपल ही म्हणजे पयलीं पासून आसा स्टुडंट्सां कडेन। पूण तुमचे कलिग्स जे आशिल्ले ते कितें सांगताले तुमकां? आमी सदीत उलयतना आमकां सदीत कशें आसलें, म्हाका आमचो जो ग्रूप सुद्दां आसलो तो सदीत अशा पद्दतीचो आसलो की वी वॉन्ट टू डू समथींग गूड फॉर द पीपल। इवन भुरगे सुद्दां आमचे बरोबर आसताले, तेंचें सुद्दां मत आसलें की आमी कितें तरी करपाचें। अभ्यास हो एक भाग आसता पूण सामाजीक क्षेत्र जें आसता तोवूय एक तितूंत इक्वली इम्पॉर्टंट आसता। हे त्या वेळार सुद्दां आमचे तेच विचार आसले आनी ते आजुनूय तेच फुडें चालू आसा। बरोबर बरोबर। मागीर तुमी काम करपाक लागले, म्हाका दिसता मागीर तुमी एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम सुरवात केली। कामाची गरज आशिल्ली काय तुमकां शिकपाचें आशिल्लें, कितें आशिल्लें? तशें पळोवंक गेल्यार BSc जाल्या नंतर खरें म्हणचें जाल्यार म्हाका MSc करपाची खूब आवड आसली, एक इच्छा आसली MSc करपाची। आनी त्या वेळार म्हाका MSc इन बायो केमिस्ट्री म्हणून एक सब्जेक्ट आसलो, तातूंत म्हाका एडमिशन सुद्दां मेळ्ळें। पूण आमचें जें सर्कल आसलें, एक म्हजे फ्रेंड सर्कल आसले, ते सगळे कामाक लागलेले। ते वेगळ्या वेगळ्या कंपनींनी कामाक लागलेले, काही जुवारीन लागलेले, काही MRFान लागलेले, काही मेडिकल फिल्डान लागलेले। सो त्या वेळार मागीर एक तो त्या वेळाली परिस्थिती तशें म्हाका काम करूंक जाय आसलें तशें नासलें, कारण म्हज्या बापायन म्हज्या फॅमिलीन म्हाका तशें बरें शिक्षण दिलें, बऱ्या स्कुलान दिलें, बरें कॉलेजीनूय दिलें। सो म्हाका MSc करपाकूय तशें कांय व्हडलें प्रॉब्लेम नासलें। पूण एक त्या वेळार खंय तरी ती परिस्थिती अशी एक फ्रेंडां मदीं जाली आनी म्हाका एक खंय तरी संदी मेळ्ळी मेडिकल फिल्डान। एक म्हाका कोणी म्हज्याच फ्रेंडान एक ऑपॉर्च्युनिटी हाडली आनी ती हांवें ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आनी ती काम सुरू केलें। अशा पद्दतीन कॉलेज जाल्या नंतर रोखडोच हांव खंय तरी मेडिकल फिल्डान कामाक वचून मागीर कामाक लागलो। सो ते फूल गोवा पळयताले तुमी? एंटायर गोवा पळयतालो हांव। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे मेडिकल फिल्ड म्हाका पयलीं म्हणजे एक पयलीं पासून सुद्दां की एका जाग्यार बसून काम करप हें खंय तरी म्हाका जमनासलें। सो त्या खातीर मार्केटींग फिल्ड हें अशें आसा की तुका लोक कनेक्ट जाता। बरोबर बरोबर। मार्केटींग फिल्डानूय एक तें लोकांची कनेक्टिविटी वाडटा। सो त्या खातीर हांवें अशें चिंतलें की हें म्हजें आवडटें फिल्ड जालें मागीर। बरोबर। ज्या वेळार हांव मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जॉयन जालो, मागीर म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें एक एरिया मॅनेजर म्हणून।
एंटायर गोवा पळयतालो हांव त्या वेळार. मागीर प्रमोशन मेळ्ळ्या नंतर हांव गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, राजापूर, चिपलून, खेड हे सगळो हो वाठार जो आसा पळय थंय वयतालो. सो तें म्हजें प्रमोशन जालें आनी मागीर एक जवळ जवळ 10-12 वर्सां हांवें त्या फिल्डान काम केलें. पूण तुमी जशें म्हणलें की मार्केटींग किंवा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुमी वताले, थंय एक तुमकां म्हाका दिसता एक क्वॉलिटी थंय बिल्ड जाता की मनशांक वळखुपाची. एक्झॅक्टली. व्हेरी इम्पॉर्टंट मार्केटिंगान हांवें काही गोश्टी शिकपा सारक्यो मार्केटिंगान तुका पेशन्स जाय. मार्केटिंग इज अ फील्ड की तुका बरें पेशन्स जाय आनी इट इज अ ऑल टुगेदर डिफरंट फील्ड. कारण तुजे कडेन सगळ्यो क्वॉलिटीज जायो. तुजे कडेन मार्केटींग स्कील जायी, तुजे कडेन लोकांक तूं कनेक्ट कसो जावप, तुजें प्रेझेंटेशन आसता, मागीर वेगळे वेगळे गोश्टी आसता मार्केटींग फिल्डान. सो तो एक्सपोजर म्हाका त्या वेळार मेळ्ळो मार्केटींग फिल्डान. सो ताज्या नंतर म्हाका दिसता तुमी स्वताचो बिझनस केलो. कारण हांवें खूबदां पळयलां लिडर्स जे आसता न्ही ते एक बिझनसमॅन म्हणून पयलीं आमकां दिश्टी पडटा किंवा बिझनसमॅन म्हणून फुडें येता. कितें रिजन तुमी बिझनसान येवप? आतां ज्या वेळार म्हज्या बिझनसान येवपाचें रिजन म्हणजे कितें, म्हजो डॅडी म्हणजे ताजी स्वताची एक फॅक्टरी आसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीन कुंडय. सो हांवें जेन्ना काम सोडलें, काम सोडपाचें कारण म्हणजे कशें मागीर मागीर खूब ट्रॅव्हलिंग जावपाक लागलें आनी स्वताचो ज्या वेळार फादराचो बिझनस आसलो तो खंय तरी लक्ष घालप हें त्या वेळार चिंतलें. आनी तेज्या बरोबर हांवें थंय फॅक्टरीन मागीर वचपाक सुरवात केली. ताजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ती एक मशिनरी स्पेर्स आनी फॅब्रिकेशन युनीट. सो ती सुरवात केली पळोवंक आनी थंयच्यान मागीर हांव बिझनसान पावलो आनी मागीर हांवें स्वताचो म्हजो युनीट घातलो. तो अजुनूय हांव त्या म्हजो युनीट आसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्हणून म्हणजे चालू आसा. आतां दुसरी गोश्ट तुमी जो विचारलो की राजकीय क्षेत्र आनी सामाजीक क्षेत्र हातूंत सर्वीसमॅन आनी बिझनसमॅन हातूंत फरक कितें की सर्वीसमॅनाक टायम एक ताजी सर्विसीचो टायम आसता की ताका अमक्या टायमान तो दिवचोच पडटा सर्विसेक. बिझनसमॅन कॅनॉट गीव एवरी टायम. म्हणजे ताका अशें ना की बिझनसान ताणी फाल्यां सारकी ताका समाज सेवा करपाची इच्छा जाली तो टायम आपूण एडजस्ट करूं शकता, तो सर्विसेन करूंक शकना. त्या खातीर आमी जनरली पळयता की सामाजीक कार्य आनी पॉलिटिकल क्षेत्रांत हे सगळे चडशे बिझनसमॅन आसता. ताजें कारण म्हणजे की ते आपले टायम दिवंक शकता, वेरेज ते कामाक आसलेले दिवंक शकचे नासले. बरोबर बरोबर. म्हाका दिसता की खूब बऱ्या तरेन तुमी ही गोश्ट सांगली बिझनसमॅना बद्दल. पूण ताज्या नंतर तुमी समाज सेवेन आयला. हांव जस्ट पयलीं एक विचारपाक सोदतां, म्हाका सांगा तुमच्या घरान अशें कोण पयलीं तुमच्या पयलीं समाज सेवेन बीन आशिल्ले अशें? आतां समाज सेवा म्हणजे म्हजो बापूय डॅडी आसा पळय तो कशें आसता समाज सेवा करपाकूय वेळ मेळपाक जाय. आमी 5 भावंडा. आतां 5 भावंडा शिकप, भुरग्यांक शिकप, वाडोवप, बरें स्कुलींग दिवप, बरे संस्कार दिवप आनी एक बरो मार्ग दाखोवप हें तशें खूब कठीण गोश्ट. कारण आमी पळयता की आज 1-2 भुरग्यांक म्हणजे ते सांबाळपाक इतकें कठीण जाता. त्या वेळार हांव म्हाजीच बापायचें उदाहरण दिना, अशे खुबशे जाण आसतले पेरंट्स जांची भुरगीं 4-5 भुरगीं तेंच्यांनी बऱ्या पैकी शिकयले. सो कदाचित त्या वेळार ताका म्हाका दिसता मेळो नासतलो टायम. पूण म्हजो काका एक जो आज ना आमच्या मदीं ताकाय सामाजीक क्षेत्रांत खूब काम करपाची आवड आसली. कारण तो एक पंचायतीचो पंच मेंबर आसलो. जे आमचे मूळ घर आसा थंय तो पंच मेंबर आसलो. तेज्या पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदता की म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे म्हज्या घराण्यांत जो म्हजो पणजो जाका म्हणटा आमी म्हज्या बाबाचो आजो तो संत वारकरी. सो तो वारकरी असल्या कारणान ताजी सामाजीक बांधिलकी खूब आसली त्या वेळार. आनी तो संत वारकरी असल्या नंतर तेणी स्वता त्या वाड्यार त्या गांवांत मूळ गांवांत एक बऱ्या पैकी त्या वेळार देवूळ उबें केलें. विठोबा रखुमाईचें देवूळ उबें केलें. आज ते सगळ्या गांवकारांनी मेळून मोठें केल्लें आसा. पूण ती खंय तरी संत समाज आसल्या नंतर तांकां खंय तरी संत समाजाक हें सगळें ते फक्त सामाजीक कार्यानूच गुंतलेलें आसता. आनी तेज्या नंतर तेजी एक खंय तरी सामाजीक कार्य जाल्या नंतर तेणी थंय जिवंतपणे समाधी घेतलेली आसा देवळा फुडल्यान आमच्या. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या घराणेशाहीच्यान खंय तरी आसा. आतां ते वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आसा. एक सामाजीक कार्य तेजे त्या वेळेले संत असल्या कारणान ते वेगळ्या पद्दतीन आसले. आज म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी ते फुडें सामाजीक कार्य एक राजकीय क्षेत्रांत पावल्लें आसा. इतकोच फरक. बरोबर. हांव आतां तुमच्या पॉलिटिकल करियराचेर येता जी सुरवात जाली. पूण ताज्या पयलीं हांव जस्ट आमचे जे फाटल्यान जी लेक आसा ती करमळेचे तळे अशें म्हणटा आनी खूब फामाद. हांगासर बर्ड वॉचिंगा खातीर इतले लोक येताले, ट्युरिस्ट येताले हांगासर. तशी कुमारजुवा जी मतदारसंघ आसा न्ही सर, म्हाका दिसता की हो एक तातल्या भितरूच एक सगळ्यात सुंदर असो मतदारसंघ म्हणपाक शकता. कारण कुमारजुवा स्वता आसा, जुंयार ते सायडीक किंवा ह्या सायडीक सुद्दां कुमारजुवा जो बेट आसा तेन्ना थंयसर सुद्दां. पूण हांगासर जेन्ना राजकारणान जेन्ना भितर सरता न्ही सर, करपा सारकें खूब आसा.
आणि तुम्ही तो पळयले आसतलो बिकॉज तुम्ही मडकयकरा कडेन तुम्ही काम केला. तो एक्सपिरियन्स कसो कितें सुरवात जालो तो सांगा म्हाका. आता ज्या वेळार 2002 आमचे विधानसभेची निवडणूक जाली त्या वेळार ताच्या पयलीं हांव राजकीय क्षेत्र लोकल आमचे इनवॉल्वमेंट लिमिटेशन आसलें म्हणजे पंचायत लेवलाक. पूण त्या वेळार मागीर खास करून मडकेकारा बरोबर जो स्थानीक आमदार आसा आज ताचे बरोबर आमी खुबशे जाण कनेक्ट जाले आनी मागीर ती राजकीय वाटचाल सुरू जाली. आनी तसो आमचो हो कुमारजुव्यां मतदारसंघ जशें तुमी म्हटलां हें सुंदर आतां आमी तळें पळयता हें गोंयचें भूषण हें. म्हणजे काही ज्यो वस्तू आसा ते खरें म्हणचे जाल्यार तेंचो इट इज व्हॅल्युएबल. सो आज आमी पळयता हें तळें आसा तशें आमचे मतदारसंघान तुमी पळयता वेगवेगळी बेटां आसा. दिवाडे तुमी जर वचत जाल्यार दिवाडे सुंदर गांव आमचो. एक्झॅक्टली बरोबर. मागीर सगळी ग्रीनरी त्याच्या नंतर आमी ओल्ड गोवा इज अ हेरिटेज सायट आनी ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड सायट कळ्ळें न्ही. वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो अशें आमचें वेगळे वेगळे ह्या आमच्या भागान जे खरें म्हणचे जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो आसा. आनी हो मतदारसंघ तसो शांत मतदारसंघ सुंदर मतदारसंघ. जरी ह्या मतदारसंघान कनेक्टिविटी पंचायती मदीं तशी ना कारण इट इज अ आयलँड न्ही. दिवाडे आमचो आयलँड आमचे सांतिस्तेव आसा मागीर कुमारजुवें आसा. सो तशें वावर करीत जाल्यार ह्या मतदारसंघान खूब वावर करूं शकता. म्हणजे दीस मतदारसंघ कॅन बी थोड्यो ज्यो गोश्टी हांगा आसा फॉर एक्झाम्पल म्हणजे तळें आसा कॅन बी अ टुरिस्टीक स्पॉट ऑफ गोवा. नॉट ओन्ली गोवा इट कॅन बी इंटरनॅशनल टुरिस्टीक स्पॉट. पूण हांव आनी एक गोश्टीचेर येता. आतां तुमी जेन्ना मडकयकारा कडेन काम करताले अशें म्हणटात की तुमकां हांगासरल्यो खुबश्यो गोश्टी इन डिटेल खबर आसा. म्हणजे कुमारजुव्यां मतदारसंघांतलो तुमी एक घर खबर आसा खंय आसा कितें आसा तेंचो प्रॉब्लम किंवा वाड्या वयले प्रॉब्लम कितें आसा हें तुमकां चड खबर आसा अशें म्हणटाले. त्या गोश्टीचेर कशें पळयतात तुमी. आतां म्हाका पयलीं पासून एक संवय आसा खंयची तर गोश्ट तूं करतलो न्हू ती परफेक्ट करप. कारण कोणीय जावं तो मागीर खंयचोय मनीस आमी सुद्दां घरान सुद्दां आमी झाडू मारतना जरी आमी की तो झाडू सारकोच मारप म्हणजे एक सुद्दां कयर दिसप ना. इट हॅज टू बी परफेक्ट. सो राजकारणान ज्या वेळार हांव येयल्या नंतर म्हाजी एक पद्दत आसा कामाची की करता जाल्यार ते वेवस्थीत करप. आनी त्या खातीर ज्या वेळार हांवें इंट्रस्ट घेतलो आतां वेवस्थीत करता जाल्यार यू शूड हॅव इंट्रस्ट. यू शूड टेक इंट्रस्ट. तो इंट्रस्ट घेतल्या नंतर हांवें तें म्हणजे खूब सिरियस घेतलें. म्हणजे लोकां मदीं वचप. आतां मडकेकारा बरोबर ज्या वेळार राजकारणाची सुरवात जाली त्या वेळार हांव संपूर्ण मतदारसंघाची जे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जाका आमी म्हणटा की पॉलिटिकल मॅनेजमेंट आसता तें हांव पळयतालो. आनी म्हाका दिसता हांव त्या खातीर खुबश्या गोश्टींनी लोकां कडेन कनेक्ट जालो. आमच्या मतदारसंघान तशें पळोवंक गेल्यार कसलेंय कार्य जर आसलें कसलें तें मागीर लग्न कार्य आसूं देवळाचें कार्य आसूं कोणाचो वाडदिवस आसूं कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी आसूं कसलेंय कार्य आसलें म्हाका दिसता हांवें केन्नाच चुकोवना. गेल्या 20 वर्सांक म्हाका जो म्हजे कडेन घरा कडेन म्हाका इनवायट करपाक गेलो हांवें तें केन्नाच चुकोवना. सो त्या खातीर आमकां एक त्या गोश्टीचो खंय तरी आमी लोकां मदीं कनेक्ट जाले आनी लोकांच्या संपर्कान हांव सातत्यान रावल्लो आसा. वेगवेगळे कितें अडी अडचणी आसा ते कसलेंय जावं ते सामाजीक अडी अडचणी आसा त्यो म्हाजो एक प्रयत्न आसा की लोकां मदीं रावन त्यो करप लोकां खातीर. सर ताज्या नंतर आतां तुमी स्वता सक्रीय जाल्ले आसा पॉलिटिक्सान म्हणजे एज अ कॅन्डिडेट म्हणून उबे रावपाक सोदता. कितें रिजन आशिल्लें की तुमकां कितें दिसलें की बाबा आतां आपली गरज आसा आपल्या मतदारसंघाक आतां कितें तरी बदल घडोवपाक जाय कितें तरी लोकांची गरजो आसा त्यो बऱ्या तरेन पावोवपाक जाय कितें आशिल्लें. आतां म्हाका ज्या वेळार हांव गेलीं 20 वर्सां सातत्यान ह्या मतदारसंघान काम करता ते मागीर आमचे असेंब्ली इलेक्शन जावं जिल्हा पंचायत इलेक्शन जावं पार्लमेंट इलेक्शन जावं पंचायत इलेक्शन जावं वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर म्हाजे एक सामको प्रामुख्यान रोल आसता आनी तो हांव रोल घेवन हांव फुडें काम करतालो. पण आतां जी परिस्थिती आमी पळयता की एक काही गोश्टी आपणें स्वता मान्य करप की ज्या वेळार आपल्या कडेन जायना ती गोश्ट करप त्या वेळार आपणें सोडप बरोबर की कोणी तरी दुसऱ्यान करिनी. कारण मतदारसंघाची म्हण एक जबाबदारी आसता. आमच्या मतदारसंघान जरी 26-27 हजार मतदार आसा जाल्यार लोकवस्ती जवळ जवळ 35,000च्या आसपास आसा. सो येदी व्हडली मतदारसंघाची जबाबदारी जर तूं घेतलो जाल्यार तुजे कडेन ते काही गोश्टी जावपाची गरज आसा ती म्हाका आज दिसना. सो आनी ज्या वेळार आमी ह्या वेळार ह्या मतदारसंघान काम करता आसतना हांव एकटोच काम करिनासलो. वेगळे वेगळे वाठारांतले वेगळे वेगळे कार्यकर्ते जावं वेगळे वेगळे लिडर ते सगळे म्हणून आमी काम करताले. सो आज जी परिस्थिती आमी पळयता की आज खंय तरी आमी एकी कडेन येयल्ले आसा सगळे जे आमी त्या वेळार आमची जी टीम आसली काम करपाक ती प्रामुख्यान आमी खंय तरी
म्हजे तेंचे कडेन एक बरे संबंद आसले, म्हजे तेंचे कडेन बरी कनेक्टिविटी आसली आनी तांकांय खबर आसलें की हांव तेंच्या पर्यंत सदीत आसता. सो त्या खातीर सगळ्यांनी मेळून आमी निर्णय घेतलो की आमी कितें तरी ह्या मतदारसंघाक बरें करपाक फुडें सरूया आनी त्या संदर्भान आमी तो एक निर्णय घेवन आज मतदारसंघाचें काम करपाक सुरू केलें. आनी मतदारसंघाचें काम सुरू करता आसतना ब्लायंडली आमी काम सुरू करना. आमी आमचे हो मतदारसंघ आमच्या दोळ्या समोरूच आसा. सो तो दोळ्या समोर दवरून आमी काम सुरू केल्लें आसा. तुमकां अशें दिसता बीन म्हणजे आतां सगळ्यांनीच पयलां आसतलें की बाबा जेन्ना सद्याचे जे आमदार आसा ते दुयेंत पडल्या नंतर एक कनेक्शन तुटलो बऱ्याच वर्सां खातीर, एक 2-3 वर्सां खातीर कनेक्शन तुटलो. सो ती पोकळी ऑलरेडी लोकांक दिशिल्ली की हा बाबा आतां आमच्या खातीर एक पोकळी निर्माण जाल्या म्हणून. 100% कारण ज्या वेळार लोकप्रतिनिधी म्हणून लोक निवडून दिता त्या लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीन लोकांक खूब आशा आसता आनी साहजीक तें, कारण तेजी जबाबदारीच आसता न्ही. आतां ज्या वेळार आपलें हेल्थ कोणाचें तरी सपोज बरें ना जालें जाल्यार खंय तरी ती कनेक्टिविटी तुट्टा तेजें कारण म्हणजे कितें, तो बरो ना म्हणून लोकांक मेळूंक शकना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आतां ज्या वेळार हेल्थ इश्यू आसता साहजीक कोणाचो ते मागीर परफॉर्मन्स इज नॅचरली इज इफेक्टेड न्ही. सो त्या पद्दतीन आमी पळयता की मतदारसंघ एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार आमच्या मतदारसंघाचो सुवर्ण काळ म्हणटालो हांव. ज्या वेळार आमदाराक येदें व्हडलें स्थान मेळ्ळें, मंत्रीपद मेळ्ळें, बरें मंत्रीपद मेळ्ळें, तो सुवर्ण काळ आमी वगडयलो. ते सुवर्ण काळ ते आमदारान वगडयलो अशें आमकां दिसता सगळ्यांक. कारण लोक आशे नासले. गेली आमी तेज्या पयलीं 5 वर्सां आमचो आमदार विरोधान आसलो, तेजे पयलीं 5 वर्सां फक्त आमदार आसलो, पयलीं सुरवातीचो 5 वर्सां मंत्री आसलो आनी आतां जी सुवर्ण संदी ताका मेळयली ती म्हाका दिसता खंय तरी तेणी वाया घातली अशें सगळ्या लोकांचें जनरल एक थिंकींग आसा की सरकारान आसून आमची कामां जायना. एक खंय तरी लोक सजमूं शकता की सरकारान ना आमदार म्हण कामां जायना, सरकारान आसून लोकांची कामां जायना. बरोबर. आणि आता जेन्ना तुमी एक म्हाका सांगा, एक तुमकां विचारपाक सोदता, एज अ यूथ लिडर, एज अ युवा लिडर, कितें क्वॉलिटी तुमी पळयता? एक समजा एक लिडर जावपाक जाय किंवा MLA जावपाक जाय जाल्यार कितें क्वॉलिटी आसपाक जाय तुमकां कितें दिसता? आतां आमी जनरली पळयता की दीस इज अवर डेमोक्रेसी. कोणी इलेक्शनाक बसपाची आपली तयारी करूं शकता, साहजीक, कारण एवरी वन हॅज गॉट इज ओन रायट. इलेक्शन कोणी कॉन्टेस्ट करप हे प्रत्येकाचो अधिकार. आतां जनरल आमी पळयता की खास करून युवकां मदीं हांव जे पळयता हांगा जे प्रामुख्यान युवकांचो जो प्रश्न आहा तो खरेंच गंभीर आहा. कारण आमी पळयता की प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्या बाळांक शिकयता आसतना बरे कश्ट करता. बरोबर. म्हणजे काबाड कश्ट करून भुरग्यांक शिक्षण दिता आनी ते भुरगे सुद्दां शिक्षण बेश्टे घेना, तेवूय कश्ट करता. म्हणजे शिक्षण घेवपाक सुद्दां कश्ट लागता. पास जावप, ग्रॅज्युएशन जावप, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावप, वेगळे वेगळे शिक्षण घेवप, हाका खंय तरी कश्ट लागता. सो त्या खातीर म्हाका तरी दिसता की जो भुरग्यांचो अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा तो प्रामुख्यान सोडपाची गरज आसा. आनी आमकां हांगा खुबश्यो गोश्टी करूंक मेळटा. आमी हांगा तळें पळयता. फॉर एग्जाम्पल हांगा ट्युरिस्टीक स्पॉट म्हणून तर हांगा डेवलप जालें. हांगा खुबशे जाणांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. खुबसो हो वाठार आनीक सुंदर जातलो. म्हणजे हांगा खुबश्यो गोश्टी करपाक मेळटा. आमची IDC आसा, खोर्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ही पयली इंडस्ट्रियल इस्टेट तशें पळोवंक गेल्यार ह्या वाठारांतली. ती खंय तरी तिची अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा, खंय तरी इंडस्ट्री येवपाची गरज आसा. मागीर वेगळे वेगळे प्रश्न आसा हांगा ते सुटकावो करपाची गरज आसा. पूण एज अ MLA म्हणून जर तूं फुडें येवपाक जाय तुमकां दिसता की शिक्षण इम्पॉर्टंट आसा? साहजीक न्ही. म्हाका जाल्यार दिसता की ज्या वेळार खंयचोय भुरगो इतके कश्ट करून शिकता, तेंचे आवय बापूय तांकां कश्ट करून शिकयता आनी फाल्यां खंय तरी राजकारणी कमी शिकलेलो येयलो जो म्हणजे त्या आमच्या शिक्षणाच्या भुरग्यांचो व्हॅल्यू झिरो जालो. कारण ज्या वेळार राजकीय क्षेत्र जें अशें आसा की पॉलिसी घडोवणारे हे राजकारणी, म्हणजे आमच्या देशाच्यो राज्याच्यो ज्यो पॉलिसी घडयता ते राजकारणी घडयता. मग ते खंय तरी शिक्षीत जाय, हें म्हाजें तरी वैयक्तीक मत. तुमी जशें म्हळें की हे जे तळे आसा ताजें अपग्रेडेशन आनी थंय खंय तरी बाबा रेवेन्यू जनरेट जावपाक शकता, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. तुमी पळयल्ले आसा सद्या कुमारजुवा मतदारसंघ, अश्यो 5 खंयच्यो गरजो आसतल्यो तुमकां दिसता की इमिडिएट इफेक्टाचेर तो चालू जावपाक जाय कामां, आनी ह्यो 5 गरजो ज्यो आसा ज्यो तुमच्या मतदारसंघाक बाबा फायदेशीर ठरतल्यो, कितें आसा? आतां पयली गोश्ट म्हणजे आमकां हांवें तुमकां वदें म्हटलां तशें हांगा तळ्याचें जर सुशोभीकरण केलें, हांगा खुबश्यो गोश्टी जर केल्यो आनी हो तर एक ट्युरिस्टीक स्पॉट म्हणून डेवलप केलो, तेज्या मार्फत खुबशे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. ते मागीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावं वेगळ्या पद्दतीचें एम्प्लॉयमेंट जावं. दुसरी गोश्ट
आमी पळयता आमचो इंडस्ट्रियल जो IDC आसा तिजें अपग्रेडेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो प्रामुख्यान एम्प्लॉयमेंटा खातीर तर ह्यो गोश्टी सगळ्यान म्हत्वाच्यो आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमकां हांगा पठार आसा जो आज आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट गव्हर्मेंट हाडपाक सोदता. इतको सुंदर पठार आमचो हेरिटेज सायट आसा, आमच्यो चर्ची आसा, हांगा आमचें म्हादेवाचें टेंपल आसा. त्या वाठारान गव्हर्मेंट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाक सोदता आनी ज्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक आमी सातत्यान कितकी वर्सां विरोध करता आनी त्या प्रामुख्यान ते विरोध करपाक म्हाजो एक प्रमुख वांटो आसा. कारण हांव कन्वेयर आसलो एका टायमार त्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक ओपोज करपाक आनी आजूय हांव तेंच्या बरोबरूच आसा तो ओपोज करपाक. थंय खंय तरी एक बरें सुंदर वॉटर पार्क हाडा. येदो व्हडलो पठार आसा, कनेक्टेड रोड आहा, नेक्स्ट टू पेंजीम आसा. सो आनी गोंयचो सेंटर प्लेस तो एक खंय तरी अशें वॉटर पार्क जावं आमचे हांगा आमी वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींनी जशे डिझनीलँड कॉन्सेप्ट आसा तशें कितें तरी करून खंय तरी तो डेवलप करप आनी थंय जनरेट जावप, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावप, गोंयचो टुरिस्टीक जें व्हॅल्यू आसा तो वाडप. ह्यो खुबश्यो गोश्टी करपाची गरज आसा. ह्यो प्रामुख्यान आमकां सगळ्यांत म्हत्वाच्यो आसा. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट हेंच्या बरोबरच की हेल्थ जे हांगा रिलेटेड ज्यो फॅसिलिटीज आमकां मेळपाक जाय आमच्या मतदारसंघान, खास करून आमचे दिवाडे आसा ह्या वाठारान आहा, सो त्योवूय खंय तरी आमकां कमी मेळटा. सो तेंचेंय अपग्रेडेशन करपाक जावं तेवूय आमकां लोकां पर्यंत दिवपाक गरज आसा. सो ह्या मुद्द्यांचेर तुमी लोकांक कन्विन्स करतले की ह्यो गोश्टी जावपाक जाय म्हणून? 100%. कारण लोकांची गरज न्हू ही, लोकांची गरज आसा ती लोकांची गरज आमी पाळप. कारण आमी कोविडा टायमार पळयलें, आज आमी खुबशे डेवलपमेंट पळयता आसतना रोड पळयता, मागीर वेगळे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता, पूण लोकांचें हेल्थूच तर आमी सारकें दवरूं शकना. ते डेवलपमेंटाचो कांयच फायदो ना. सो त्या खातीर हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट हॅज टू बी प्रायोरिटी हॅज टू बी गिवन फॉर दीस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, मागीर ट्युरिस्ट आमचे टुरिस्टीक डेस्टिनेशनां वाडोवपाची, जे स्पॉट्स आहा ते वाडोवपाची, ती सगळी गरज आसा आमच्या मतदारसंघात. तुम्ही पॉलिटिकल एंट्री केली आणि त्याच्या नंतर काँग्रेस पार्टीन एंटर जाले. कितें आशिल्ले ओन्ली काँग्रेस पार्टी कित्या खातीर तुमी सिलेक्ट? आतां काँग्रेस पक्ष जर आमी म्हाजो एंट्री जर तुमी विचारत जाल्यार हे सर्वसामान्य आमचे सगळे जे म्हजे हितचिंतक आसा ते म्हजे एकच्याचें वैयक्तीक डिसिजन हांव घेवंक शकना. कारण कशें आसता, तुज्या बरोबर जे सरभोंवतणी तुजे बरे मागपी आसता, हितचिंतक आसतात, तेंचे एक खंय तरी ओपिनियन मॅटर्स. सो सगळ्यांचे मेळून आमी एक डिसिजन घेतलें. आनी काँग्रेस पक्ष तसो म्हाका नवो न्ही, कारण काँग्रेस पक्षाक हांवें जवळ जवळ 13 वर्सां काम केल्लें. हांव यूथ काँग्रेसीन आसलो, हांव ब्लॉकाचेर जनरल सेक्रेटरी आसलो, ब्लॉकाचेर हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो. सो वेगळ्या वेगळ्या पदांचेर हांवें ह्या मतदारसंघान पक्षा खातीर काम केल्लें आसा. आनी त्या पक्षा कडेन म्हणजे एक खंय तरी पयलींच्यान जवळचे संबंद. सो त्या खातीर आमकां सगळ्यांक दिसलें, म्हाका दिसलें एक बाजू आसा, पण आमकांय सगळ्यांक दिसलें की त्या पक्षान आमी प्रवेश करप. सो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा जेन्ना प्रवेश जाला तेन्ना तुमच्या मतदारसंघातलो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? आतां आमी पळयत जाल्यार ज्या वेळार हांवें प्रवेश केलो त्या कशें आसता की खुबशे खुबशे प्रमाणान वोटर जे आसता ते एक कॅन्डिडेट आपलो पळयतना, त्या पक्षाचो एक कॅन्डिडेट पळयतना खुबशे फॅक्टर्स कन्सिडर करता. तातूंत ताजी एक एज्युकेशन कन्सिडर करता, ताजी एक बरी इमेज आसची, ताजेर कसले चार्जीस आसपाक जायना, मागीर ताका स्थानीक आसपाक जाय तो ह्या मतदारसंघाचो ताका बऱ्यापैकी अनुभव आसपाक जाय. ह्या मतदारसंघातली अडी अडचणी, आमच्यो 7 पंचायती, ते 7य पंचायतींनी जे कितें अडी अडचणी आहात त्यो कळपाक जाय. सो तूं हे सगळे तर कंपोनंट पळय जाल्यार खुबशे जाण म्हणटा की तुवें एक बरो निर्णय घेतलो. कारण यू आर ह्या फॅक्टरांनी जर तूं आमकां विचारीत जाल्यार यू आर वन ऑफ द गूड कॅन्डिडेट. सो अशें लोकांचे म्हाका रिस्पॉन्स आयलो. तुम्ही म्हटले की इतले लिडर्स हांगासर आसात, काम करतात, तशेंच हांगासर जे आतांचे MLA आसात ते इच्छूक आसा रावपाक, तशेंच सिद्धेश नायक म्हणटा आपुणूय इच्छूक आसा रावपाक, रोहन हरमलकर म्हणा किंवा फळदेसाय, इतले सगळे आसतना तुमकां कितें दिसता की लोकांनी तुमचेर कित्याक विश्वास दवरप आनी तुमी कितें अशें प्रॉमीस करता, कित्याक विश्वास दवरप लोकांनी? आतां हांवें पयलेंच क्लियर केल्लें की खुबशे राजकीय क्षेत्र म्हणटकूच प्रत्येक जाणाक एक इच्छा आसता, ती एक बाजू जाली. पण म्हाज्या संदर्भान म्हाका हो मतदारसंघ नवो न्हू. हांव इलेक्शनाक बसपाक आतां तयारी करना, जावं इलेक्शन आसा म्हणून हांव हांगा येवना. हांव पयलीं पासून लोकां बरोबर आसा. हांव जरी गेली 20 वर्सां सातत्यान लोकां बरोबर आसा, ते लोकांकूय खबर आसा. काही जाणांक दिसता की आतां आपूण इलेक्शन लडोवपाचें म्हणून ते आपली इलेक्शनची तयारी करपाक गेल्यात. तातूंतलो समीर वळवयकर न्हू. तुमी कॉन्स्टंटली आहा लोकांना? समीर वळवयकर हो कॉन्स्टंटली ह्या मतदारसंघान गेली 20 वर्सां जालीं लोकां बरोबर आसा. आनी लोकांक मागीर थारोवचें पडटलें की आमकां
मतदारसंघातलो नेतृत्व जे आमचे आसतले जो आमदार आसतलो तो कसो आसचो हे लोकांनी लोकां समोर एक चित्र आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या लोकां कडेन म्हजो लागचो संबंद आसा एक संपर्क आसा तातूंत म्हाका खात्री आसा की लोकांचो जो म्हजेर विश्वास आसा त्या विश्वासाच्या आदाराचेरूच हांव फुडें वयता. बरोबर. तुम्ही विश्वास जेन्ना म्हटलो तेन्ना तुम्ही म्हटलें की इतले वर्सां आपण काम करता आनी खास करून जेन्ना फाटल्या दिसांनी कोवीड टायम जो आशिल्लो तेन्ना तर खूब अशी परिस्थिती आशिल्ली की लिडर्स भायरून काम करपाक खूब कमी आमकां दिश्टी पडटाले पूण तुमी तें काम करताले. कितें आशिल्लो त्या वेळेलो एक्सपिरियन्स? आतां कशें आसता एक बाजू हांवें पळयली की हांव म्हणिना की आमच्या मतदारसंघातली परिस्थिती जो आमदाराची आज जी परिस्थिती आसा ताजो परिणाम म्हणून आमच्या मतदारसंघाची परिस्थिती गंभीर जाल्या हें आमी सगळें मान्य करपाक जाय. आमी कोविडा टायमार 2 सिच्युएशनां पळयलीं. एक सुरवातीचे कोवीड आनी मागीर सेकेंड वेव. फर्स्ट वेवान तशें मोठ्या प्रमाणान लोकांक जे कितें सडनली लॉकडावन जाल्या नंतर जे प्रॉब्लेम फेस जाले तितून लोकांक कडधान्य मेळपाक जायना म्हणजे मेळनाली. खुबशे प्रमाणान लोकांक खुबश्यो गैरसोयी जाल्यो. त्या वेळार आमी सुद्दां म्हाज्या परीन आमच्या मतदारसंघान म्हजो एक मित्र आसा राजेश नायक म्हणून तेजें होलसेल हें आसा स्टोर्स आसा. सो तेणी म्हाका बऱ्या पैकी त्या वेळार धान्य दिवपाक मदत केली आनी हांवें तें लोकां पर्यंत पावपाचें म्हजें काम केलें. सो तो एक भाग जालो. आनी त्या वेळार सुद्दां आमचो स्थानीक आमदार कोणाक दिसलो ना कारण एक आमदार असल्या नंतर कोणाची एक आमदाराची जबाबदारी आसता की एक लोकां पर्यंत अडी अडचणीक पावप. तेज्या नंतर जे सेकेंड वेव आसले सेकेंड वेवान आमी तर पयले गोंयान मोठ्या प्रमाणान खुबशे जाणांनी सामाजीक जे कार्यकर्ते आहा खुबशे गोंयभर सामाजीक संस्था आहा मागीर NGOज आसा तेंच्यांनी जे फूट वराचेर काम केलें म्हणजे इट वॉज लायक अ वॉर फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो त्या वेळार खुबशे सामाजीक क्षेत्रांत खुबशे लोकांनी काम केलें आनी हांवें म्हाज्या मतदारसंघान तर त्या वेळार चिंतलें की आज लोकां पर्यंत पावपाची आमची गरज आसा आनी त्या वेळार म्हाका दिसता हांवें संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काडलो. जी गरज आसली मतदारसंघातली लोकांक ते मागीर ऑक्सिमिटर आसूं ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आसूं मेडिकल किट आसूं मास्कां आसूं सॅनिटायझर आसूं त्यो सगळ्यो गोश्टी दिवपाचो हांवें एक प्रयत्न केलो. आनी कशें आसता एक लोकांक अडी अडचणीक तुवें पावप हे खंय तरी लोकांचो आशिर्वाद त्या वेळार मेळटा. राजकारण हें वेगळें आसता पण आशिर्वादूय तितकोच म्हत्वाचो आसता आनी तो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो आसा त्या वेळार की काम लोकांक खातीर केलें त्या वेळार आमी. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन ज्यो गजाली आसा वयल्याच्यान त्यो जाल्ल्यो आसा खूब बऱ्या तरेन एक्सप्लेनेशन बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जे गरज आसा कुमारजुव्या मतदारसंघाची ती सुद्दां बऱ्या तरेन सरान मांडलेली आसा. जर एक लास्ट मॅसेज तुमची तुमच्या मतदारसंघाक तशें पुराय गोंयच्या लोकांक तुमच्या वाडदिवसाच्या निमतान कितें आसतलें? मॅसेज म्हणटकूच म्हाज्या परीन हांव सांगपाक सोदतां की समस्त गोंयकारांक आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी गोंय हें तशें आमचें जगप्रसिद्ध स्थान. सो त्या वेळार हांव सांगपाक सोदतां की डेवलॉपमेंटाच्यो गोश्टी एक बाजू आसता पूण इकोलॉजिकल बॅलन्स म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा आमचे गोंयचे ते आमकां सांबाळपाची गरज आसा. ते मागीर झाडां पेडां आसूं वॉटर बॉडीज आसूं मागीर आमचीं शेतां आसूं खाजनां आसूं वेगळे जे नॅचरल रिसोर्सीस जाका आमी म्हणटा ते आमकां आज सांबाळपाची गरज आसा आनी ते सांबाळटल्या म्हाकाय खात्री आसा की आमी संपूर्ण गोंयकारांचें कर्तव्य आसा आनी ते 100% आमी पार पाडटले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. सो परत एकदां दुसरी गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां की गोंया नंतर आमचो मतदारसंघ आमी पळयता की मतदारसंघान जे वेगळे प्रश्न आसा ते आज सोडपाची गरज येयल्ली आसा कारण आमी गेली 20 वर्सां जालीं ह्या मतदारसंघान आपापले परीन सगळे जाण काम करता ह्या मतदारसंघा खातीर. पूण आज जी परिस्थिती आमकां आसा त्या परिस्थितींच्यान जर भायर काडटलो जाल्यार ह्या मतदारसंघाक एक बरें नेतृत्व गरज आसा आनी तें नेतृत्व कशें आसचें हें तुमी विचारपूर्वक थारोवचें पडटलें कारण खुबशे जाण आसतले खुबशे कॅन्डिडेट आसतले आपापले परीन सगळे प्रयत्न करतले पूण ते एक बरें खंबीर आनी खडतर नेतृत्वाची गरज आसा जे स्थानीक मतदारसंघान रावतलें अशेंय आसपाक जाय अशें तरी म्हाका वैयक्तीक दिसता. त्या खातीर जनरली हांव सांगपाक सोदतां की आमी सगळे एकी कडेन रावन ह्या मतदारसंघाचो एक जो उदरगतीची जी फुडें वाटचाल आसा ती फुडें व्हरपाचो प्रामुख्यान सगळ्यांनी सातत्यान एकी कडेन येवन आमी प्रयत्न करुया. म्हाका दिसता की खूब बरी मॅसेज आसा आनी जेन्ना एक कॅन्डिडेट किंवा एक लिडर जर बरे शिकलेले आसत जाल्यार तांचे कडल्यान अश्यो मॅसेजीस येवप साहजीक आसता ज्यो इकोलॉजिकल बॅलन्स किंवा वॉटर बॉडीज सांबाळप किंवा आपले दायज सांबाळप ह्यो सगळ्यो गोश्टी जशें बाईन सांगले त्यो तांचे कडल्यान बऱ्या तरेन आयकपाक मेळ्ळ्यो आमकां. अशें एक लिडर तांचे कडल्यान उलयतना एक गोश्ट कळ्ळी की
कित्याक निवडून हाडप कारण फाटली 20 वर्सां सातत्यान ह्या मतदारसंघान काम करपी तांच्यो गरजो कितें आसा तो तांकां खबर आसा आनी अशें ना की बाबा इलेक्शना पुरती एक 6 म्हयने 1 वर्स पयलीं आयलो आनी लोकां मदीं काम केलें आनी मागीर परत फुडल्या इलेक्शनाक येवप असल्यो गोश्टी न करता आपूण स्वता हांगासर आसा लोकांकूय खबर आसा हे ठामपणे सांगपी अशें एक लिडर जांचो आयज वाडदीस आसा आनी आयज ते निमतान आमी तांचे कडेन हांगासर पावले समील बळवयकर सर देव बरें करूं तुमकां तुमी आयले आनी उलयले थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी म्हाका शुभेच्छा तुमी दिली वाडदिवसाचे म्हणून धन्यवाद आनी खास करून हांव प्रुडंट मिडियाचे मनपूर्वक धन्यवाद म्हणटा कारण तुमच्या माध्यमांच्यान जो म्हजो विचार आसा ह्या मतदारसंघाचो जे विकास करपाचो आनी मतदारसंघाचे जे बाबतींत जे म्हाजें स्वप्न आसा आनी संपूर्ण गोंया बद्दल जें आमकां कितें जाय तें गोंयच्या लोकां पर्यंत पावोवपाची आनी मांडपाची म्हाका तुमी संदी दिली म्हणून परत एकदां तुमचो धन्यवाद थँक्यू सर थँक्यू